नमस्कार येवकार अविनाश जोशी प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां दी हेडलायन्स। रॉयचेर बीजेपी अध्यक्ष तनावडे फटींग काय पर्रीकार बंडखोर किरण कांदोळकाराचो प्रश्न 2007-12तले बीजेपी आमदाराकडच्यान मागिल्ली जाप सुदीन म्हणटा फोंड्या चल्ला ते मोगोचे पथ्यार। उत्तर गोंयांतूय कोविड हॉस्पिटल जाय गोवा फॉरवर्ड म्हणटा परिस्थिती हाताभायर वच्चे आदींच प्लान करात जीएमसीचे वाठारांत कोविड हॉस्पिटल करपाची सुचोवणी। ईएसआय कोविड हॉस्पिटलांतलो मेडिकल स्टाफ कामाचे ताकी भायर भारान जाम दोतोर ऑस्कर म्हणटा कोविड झुजाऱ्यांचे गोंयकारांनी जल्बभर रावचे उपकारी। अडफड्या पार्टी प्रकरणात घरात पार्टी जाल्ली त्या घरच्या केअरटेकर आड कागाळ पार्टेत मार बडय 3 जखमी एकल्याक 20 टाके पोलीस करतात चौकशी एकल्याकूय अटक ना। आणि एडेड नॉन एडेड कॉलेजींनी एडमिशना पहिल्या ऑनलायन राऊंडात 8000 भुरगीं शॉर्टलिस्ट लिस्टात नाशिल्ल्यांक दुसऱ्या राऊंडात मेकळीक पेमेंट पोर्टल 10 ते 14 ऑगस्ट मेरेन उक्ते। कोविड झुजारी सरकारी दोतोर पॅरामेडिक्स नर्सी अटेंडंट ह्या सगळ्यांच्या गोंयकारांनी जल्मभर उपकारी रावंक जाय म्हूण दोतोर ऑस्कर रिबेलो म्हणटा। ईएसआय कोविड हॉस्पिटलांत काम करपी मेडिकल स्टाफ ताकी परस चड वेळ काम करून जाम जाला। दोतोरूय पॉझिटिव्ह जावपाक लागल्यात। दुयेंती मरप बंद जावंक शकना मात आंकडो कमी करूं येता ते खातीर कोरोनाची झुंज समाजाच्या सहकार्यानूच जिखप शक्य ना। कोविड हॉस्पिटल आणि पेशंटांचेर देखरेख दवरपी कमिटीचो वांगडी दोतोर ऑस्कर रिबेलोन कोविड झुजाऱ्यांच्या परिस्थितीची कल्पना दिली। मेडिकल स्टाफ वाडोवपाची वेळ आयल्या। You have a debt of gratitude to all these doctors and nurses, the whole Goan society for an entire lifetime because they're really working very very hard. जे लोक ट्रीटमेंट दिता पळय ते सामके तांकां पुरो जाला सामके खासार जाल्यात ते and when their motivation levels are so low, when they're being working God knows how many months on end, the results are not going to be possible simply because it's a human reaction. So we need more people on the job, we need more rotation to happen, we need more rest periods. सूत्रा सांगतात त्या प्रमाण 2 नर्सी खंय 60 पेशंटांची व्यवस्था पळयतात। एकूच कन्सल्टंट आणि एकूच स्पेशलिस्ट अशी परिस्थिती। दुयेंतींच्या घरच्यांनी दोतोर आणि नर्सिंग शक्य तितलो खंय आदार करचो। पेशंट जे आसात पळय ते एक रिलेटिव्ह इवन युजिंग पीपीई पेशंटा बरोबर रावपाक तयार ना म्हणल्यार ते दोतोरान अटेंडंटान आनी नर्सीन करतात। दिस कॅनॉट हॅपन न्हू। समाजाची जबाबदारी की लोकांनी हेल्प करपाक जाय टू लूक आफ्टर देयर पेशंट्स इन दॅट सेन्स ऑफ द वर्ड। फक्त फूज मारपाक जायना। म्हाका आयकून आयलां फ्रॉम दॅट हॉस्पिटल की आमचो क्लाफास MLA आशिल्लो पळय तो कुंकळीचो तो एडमीट आशिल्लो 1 म्हयन्याक सिरियस आशिल्लो पूण ताज्या चल्यान म्हणलें की कशाच भाशेन हांव म्हाज्या बापायक सोडचो ना आनी तो रावलो बापाय बरोबर रावलो 1 म्हयनो रावलो त्या हॉस्पिटलान। ह्या भुरग्याक कोविड जालें पूण रावलो बापाय बरोबर। सो वी रिक्वायर दीस कायंड ऑल्सो ऑफ एन इनपूट फ्रॉम सोसायटी। गोवा फॉरवर्डाचो आमदार जयेश कोविड हॉस्पिटलाच्या व्यवस्थेचेर बेजार। थंय धाडलो की सामको कोण जो कॅन्सराचो आसा जावं रिनल फेलियर आसा तो मरपाकूच कसो थंय धाडटा। म्हणजे दे ट्रिटींग हिम फॉर कोरोना बट दे आर नॉट एबल टू ट्रीट हिम फॉर द मेन डिसीज ताजो कसलो आसा पळय त्या डिसीजाक तांकां ट्रीट करपाकूच तेंचे कडेन इक्विपमेंट ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। रॉय नायकाचे बाबतीत फटींग कोण बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तनावडे काय आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार। थिवीचो आदलो बीजेपी आमदार बंडखोर किरण कांदोळकाराचो प्रश्न 2007 ते 2012 चे विधानसभेत आशिल्ल्या बीजेपीच्या आमदाराकडल्यान किरणान जाप मागल्या। सुदीन म्हणटा फोंड्या सध्या चल्ला ते पक्षांतर मोगोच्या पथ्यार। की भारतीय जनता पार्टीचो आयचो अध्यक्ष फटींग काय बाप श्री स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर त्या टायमा वयलो ऑपोजिशन लिडर मागीर गोंयचो मुख्यमंत्री आणि देशाचो संरक्षण मंत्री आणि भारतीय जनता पार्टीचो एक महान लिडर हो फटींग दोगा भितरलो फटींग कोण आणि हाचे उत्तर दिताना पुरावे सकट म्हणचे पडटा म्हाका कारण आयज जे लोक
या संवसारान आहात तितले 2-3 आमदार म्हणजे आमी बाब श्री मनोहर पर्रीकर आयज ना आमच्या मदीं, अनंत शेट ना आमच्या मदीं, बाब फ्रांसीस डिसोजा हे ना आमच्या मदीं, पूण त्या टायमा वयलो पार्टीचो अध्यक्ष बाब श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आनी आदले मुख्यमंत्री, हांव सरळ नांवां घेता, तुमी मातशी नोट करात, जी उत्तरां आमकां गोंयचे जनतेक दिवची पडटली की फटींग कोण, एक क्लॅरिफिकेशन ह्या लोकांनी दिवचें पडटलें. त्या टायमा वयलो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष आनी आमदार त्या टायमा वयलो माजी मुख्यमंत्री बाब श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाणेन, दुसरे माजी मंत्री आनी माजी आमदार बाब श्री दिलीप परुळेकर हाणेन, तिसरो बाब श्री दामू नायक त्या टायमा वयलो आमदार आनी आयचो भारतीय जनता पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी हाणेन उत्तर दिवचें पडटलें. त्या टायमा वयलो आमदार आदलो मिनिस्टर बाब श्री दयानंद मांद्रेकर, आदलो मिनिस्टर बाब श्री महादेव नायक, आयचो सभापती आनी त्या टायमा वयलो आमदार बाब श्री राजेश पाटणेकर, आयचो मिनिस्टर बाब श्री मिलिंद नायक, फाटलो मिनिस्टर बाब श्री रमेश तवडकर, आयचो आमदार बाब श्री दयानंद सोपटे, त्या टायमा वयलो आमदार बाब श्री वासू मेंग गांवकर आनी त्या टायमा वयलो आमदार बाब श्री विजय पै खोत, ह्या सगळ्या लिडरांनी गोंयचे जनतेक तशेंच तमाम भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक जे आयज कन्फ्यूज आहा की फटींग कोण आनी खरो कोण, हे ह्या सगळ्या लिडरांनी, कारण हे सगळे आमदार त्या टायमार मनोहर पर्रीकराच्या वांगडा ह्या रॉय नायकाचेर आनी त्या टायमा वयल्या होम मिनिस्टराचेर सारखे तुटून पडटाले. जे कोण सध्या बीजेपीत वतात वा गेल्यात ते फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या आदी 2 म्हयने बीजेपीत आसतले काय म्हूण मोगोच्या सुदीन ढवळीकराचो प्रस्न. फोंड्याक कोण गेल्यात ते खंय मोगोच्याच पथ्यार. आमकां एमजी वील बिकम अ स्ट्रॉंग. आमचे 4 मतदारसंघातले 4 आमदारांचे इतिहास काढ. वेळचो आमदार पयलीं खंय राविल्लो, मागीर खंय रावलो, अपक्ष रावलो आनी आतां अपक्ष रावलो. आतां फुडें परत बीजेपीत वचलो आनी हांव पळय शिरोडेचो आमदार काडा 7 फावटी तांणी पक्ष फोंडेच्या आमदारांनी तेंच काडलें. सो इतिहास कितें सांगता की फोंडेचें राजकारण हेवटेन तेवटेन करता पळय तें बंद जावपाक. आतां भारतीय जनता पक्ष जर तें बंद करपाक सोदता सगळ्यांक भितर घेवन जाल्यार इट इज गूड. पूण हांव भारतीय जनता पक्षा कडेन गॅरंटी सांगता, लास्ट 2 म्हयने इलेक्शनां आसा आसतना हे जे लोक ते भितर घेतात ते उरतले काय कितें. फोंडेचे सगळ्यांक घेवन आनी भायटीचे जे पळय आमदार बी तांणी घेतल्या पळय काँग्रेसचे ते घेवन ते रामराज्य तयार करूंक शकतले काय कितें. आदी खंय काँग्रेस मोगोचे आमदार फोडटाले, आतां बीजेपी काँग्रेसीचे. सध्याचो गोवा फॉरवर्डाचो आमदार जयेश म्हणटा. तूं बी बीजेपीत वतलो काय विचारल्यार जयेश स्पश्ट कांयच सांगिना. आदी रमाकांत सलभ म्हाका सांगतालो ते की वी हॅड आस्क्ड काँग्रेस नॉट टू स्प्लिट आवर MLAs एट दॅट टायम. MGचे MLA फोड नाका म्हणून. सो सेम थिंग आय बिलीव इज हॅपनिंग विथ काँग्रेस टुडे. दिगंबर कामत म्हणटा आपलें नांव जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्नाच्यान स्टार्ट जालां. सो दिगंबर कामत सारके लिडराचें नांव येता. हांव आय एम अ व्हेरी स्मॉल लिडर इन फ्रंट ऑफ दिगंबर कामत. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उत्तर गोंयांतूय कोवीड हॉस्पिटल आसचें म्हूण गोवा फॉरवर्ड मागता. JMCत खाली आशिल्ल्या ब्लॉक्सांत वा नव्या स्पेशालिटी बिल्डिंगांत कोवीड हॉस्पिटल करूं येता म्हूण गोवा फॉरवर्डाची सुचोवणी. कोमॉर्बिड दुयेंती वाडटकीच मागीर धांवपळ करतले काय म्हूण प्रश्न. मजगतीं ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन कोरोनाचो हॉटस्पॉट जावपाक लागला. थंय आनीक 5 जाणांक कोरोना बादला. मडगांवच्या कोवीड हॉस्पिटलाचेर भार घालूं नाकात. उत्तर गोंयांतूय कोवीड हॉस्पिटल करात म्हूण गोवा फॉरवर्ड मागता. There is facility in Bambolim itself, in GMC itself. थंयसर empty blocks. GMC on empty blocks आसा. Some blocks can be treated as some get totally हे करून ते तसे ट्रीट करून they can be used for COVID hospital. आणि सगळे बाकीचे असल्या कारणान फॅसिलिटी असल्या कारणान that is the right place. आणि आता न्यू स्पेशालिटीची बिल्डिंग बांदली आसा ती सामकी वेगळीच आसा न्हू एट अ डिस्टन्स. बट द गव्हर्मेंट हॅज टू टेक अ कॉल.
वेदर दे गोन यूज द न्यू स्पेशलिटी बिल्डिंग काय एक्झिस्टिंग हॉस्पिटलान जे वॉर्ड्स बंद आसा, जे आदले मेडिसीन वॉर्ड्स आसा पळय हे वॉर्ड्स बंद आसा, हे बंद ह्या वॉर्डांनी जर तुमी करूं शकता जाल्यार थंय करपाचें दिसता. बट इट इज अ नीड आहा की मेडिसिनाक म्हणजे कोविडाक लागून एक हॉस्पिटल आसचें. आरोसी हेल्थ सेंटरांतल्या स्टाफाकूच कोरोना बादूंक लागला. सारकी वेवस्था ना म्हूण आवाज. आयज ओपीडी पळय आसा ही बॅल्कनीचेर जाता इन द प्रमायसीस ऑफ दीस मेकशिफ्ट हेल्थ सेंटर. आतां जेन्ना हांव भितर गेलो तांकां विचारपाक, कित्याक वॉट आय गॉट टू नो दॅट 3 ऑफ द स्टाफ आर पॉझिटिव्ह. नाव वेन आय वेंट इनसायड इन द हेल्थ सेंटर I was shocked to see that none of the staff, especially the COVID booth area which is in the balcony, none of them are using PPE kits, nor this area is properly sanitized. And if you see the medical waste also is burned in open front, the right front of the premises of the health center. But today if our frontline warriors are treated in such ruthless manner, then how can we even think of doing testing, or how can we even serve the people of Kasauli, because this PHC is not only serving the people of Kasauli but up to Benauli. So हे आता सरकार कितें करपाक सोदता. मजगती ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन कोरोनाचो हॉटस्पॉट जावपाक लागला. थंय आनीक 5 जाणांक कोरोना बादला. ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन सॅनिटायज केला. ओल्ड गोवा खोर्ले वाठारांत कोरोना केशी वाडल्यो. 63 एक्टीव केशी. वास्को आनी जुवारी नगरांतूय परत केशी वाडूंक लागल्यो. वास्को एक्टीव केसींचो आंकडो परत 380 वयर. जुवारी नगर कुट्टाळे केशी वाडटा, थंय 325 केशी. पणजे आनी म्हापशाय केशी वाडटात, दोनूय सुवातेर 80 वयर केशी. कोरोनाचे केशींक लागून रावण वाठार सील केल्लो. दूदकारांचें लुकसाण सरकारान मदत करची म्हूण मागणी. मनशांक तुमी खाण दिल्यात, पूण म्हाज्या घरांक जाग्यार पेंड ना, कांय ना, अशें दूद काडून काडून वचून उडयलें. वयल्यान पेंड ना, तेंचे हाल जाले, गायी सामक्यो दोगावल्यो. आतां आमी कामधेनीच्यो गायी घेतलेल्यो आसा आनी त्या कामधेनीचो हप्ते आतां गायी त्यो सुकल्यो. आतां आमी हप्ते फारीक करचे कशे? आनी आतां त्या गायींक दूद मेळपाचें ना. तेन्ना मी हप्ते फारीक करचे तेन्ना म्हाका हे पेपर दिवचो. मी बँकेन दिता की बाबा म्हाजे कडेन गायी सुकलेल्यो आसा, तेन्ना म्हाजे कडेन फारीक करूंक पयशे जायना, मी फुडें मिगी करता तरी करता. तेन्ना हांव दिसाक 30-35 लिटर दूद वतून उडयलें. की कित्याक लागून की हे लॉकडावन घातला म्हणून. लॉकडावन घातल्या उपरांत भायर वचोन डेरीन वचोन गांवांना जालें, तेन्ना आमकां हे असो लॉस जाले. आनी गांवांत सुद्दां कोण एक दिसावड्याक वचपी, डेली मजुरी करपी, तेका सुद्दां हे प्रॉब्लेम जाला. चवथीचो सण आहा, काही 1-2 पयशे जोडटलो म्हटल्यार ते ना. सोसायटीन आतां एक लेटर मागला की एक बाबा लेटर दी, तुजें एक दूद वतला तूं, जाल्यार हे लेटर सुद्दां आमच्या कडेन कितेंच ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हडफड्या प्रतिश्ठितांच्या दिवट्यांनी पार्टी करून लॉकडावनात दिवे लायले. थंय पार्टी जाली त्या घरच्या कॅरटेकराचेर पोलिसांनी कंप्लेंट रजिस्टर केल्या. प्रतिश्ठितांच्या दिवट्यांनी तें घर खंय फक्त डिनराक म्हूण बूक केल्लें, मात थंय रातचे 2 मेरेन पार्टी चल्ली. एकल्याक टाके पडा मेरेन मार पडपाचेर प्रकरण पावलें. कायदो नेम गुटलायले ते भायर मारपेट, बडय आनी धुडगूस. पार्टेंत 3 जाण जखमी. कोविडाचे अरिष्ट सोपिल्ले ना, मात हडफडे वाठारात ही पार्टी सगळे नेम धड्यार मारून चल्ली. फक्त पार्टी जावंक ना, थंय मारबडाय आनी हेर बेकायदेशीर धुमाकूळ. ज्या घरान पार्टी दवरली त्या घराच्या कॅरटेकरा आड हणजूण पुलिसांनी कारवाय सुरू केल्या. घराचो कॅरटेकर हार्दिक भाटिया आड पुलिसांनी कागाळ नोंद केल्या. हे घर एका दिल्लीवाल्याचे आनी ताचो कॅरटेकर हार्दिक भाटिया पणजे रावता. घर खंय फक्त एका दिसा खातीर आनी तेवूय 8 ते 10 जाणां खातीर रातच्या जेवणा खातीर बूक केल्ले. मात थंय 25 वयर गॅस्ट आनी डिनर सोडून हेर कांडाय चलताली. 2 जाय मेरेन आनी झगडी जाय मेरेन ही पार्टी चल्ली. पुलिसांनी जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्ल्याची कागाळ नोंद केल्या. मारबडाय प्रकरणात फक्त आरोपी आनी संबंधितांच्यो जबान्यो घेतल्यात. अटक करपाची गरज ना म्हूण खंय पुलिसांक दिसता. चवकशी चल्ल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया.
much to study? Schools are closed. Parents are stressed. No worries. We bring you the best study content from class 1st to 12th. Engaging animation with voice instructions. No internet required. All in just one USB drive for just rupees 2,500 to rupees 4,500 only. For free demo video, call 9822168979. Here's something for all you brave ones out there. The Ajio Big Bold Sale. Get 50 to 90% off on over 2,000 brands and over 300,000 styles. Starts August 6th. Shop now on Ajio.com. एडेड नॉन एडेड कॉलेजींनी जाल्ल्या ॲडमिशनाचे लिस्ट शुक्रारा उसरा राती आयलें. सुमार 8,000 भुरगीं पयल्या रावंडात शॉर्टलिस्ट जाल्यात. ज्यांचे लिस्टात नाव ना तांकां दुसऱ्या रावंडात अर्ज करूं येता. 13,500 वयर भुरग्यांनी ऑनलायन ॲडमिशनाक अर्ज केल्यात. कोरोनाचे महामारीक लागून पयलेच खेप उच्च शिक्षण खात्यान ऑनलायन ॲडमिशन व्यवस्था केल्या. 15 जुलै सावन कॉलेजींनी ऑनलायन ॲडमिशनां सुरू जाल्ली. सरकाराच्या कॉमन पोर्टलाचेर तांत्रीक सोडून सगळ्या पदवी कॉलेजींची ॲडमिशनां जाली. ताची पयली लिस्ट शुक्रारा उसरा राती आयली. सुमार 8,000 भुरगीं पयल्या लिस्टान आसात. 13,500 वयर भुरग्यांनी अर्ज केल्ले. जी भुरगीं शॉर्टलिस्ट जावंक ना तांणी परत अर्ज करूं येता. पेमेंट पोर्टल 10 ऑगस्ट ते 14 ऑगस्ट मेरेन उक्तो आसतलो. भुरग्यांक SMS धाडून कळयला. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी. बोरये लायटीचे खात्याचे 3 कामगारांचे बळी गेल्यात. घडणुकेचो आयटकान निषेध केला. लायटीच्या खात्याचो कारभार बरोबर ना. खांबे व्हरतात त्याच ट्रकात कामगारांक कशे व्हरतात काय म्हूण तांचो प्रश्न. प्रुडंटाचे खासा रिपोर्टाची आयटकान दखल घेतल्या. खात्यान आदल्यो गाडयो स्क्रॅप करून नव्यो गाडयो घेवच्यो म्हूण मागणी. जे सोंपल्यात जखमी जाल्यात तांकां खंय सरकारान भरपाय दिवची. एक्सिडेंट जालो 6 तारखेक. 8-7 कामगार भायले फाळ्यार बसून चलताले. फाळ्यार बसून गाडयो वचपाची पद्दत गोंयांत ना. आनी सरकारी तर डेफिनेटली न्ही. RTO कितें करता हो प्रश्न येता. दुसऱ्या दिसा इमिजिएटली ह्या दिपक नायकान त्याच 10 डिव्हिजनाचे 6-7 कामगार परत लोडिंग करून खांबे व्हेल्यात. आनी आमी जेन्ना ताका विचारलो पर्टिक्युलर क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो रिपोर्टेड इन द प्रेस, जाल्यार तो सांगता गाडयो बऱ्यो आसात, त्यो चलता पर्यंत चलोवपाक जाय आनी ते कामगारांनी हाडपाचे. आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान आनी पब्लिकली गव्हर्मेंटाक सांगता की आमी कामगारांक आयच्यान सांगलां की तुमी लोड करपाक जाय, तुमचें काम करात. फुडट्या लोडेड गाडयांनी ट्रॅव्हल करपाची तुमची जबाबदारी न्ही. तुमकां थंय धाडपाची हाडपाची सेपरेट अरेंजमेंट करपाक जाय. कित्याक एकदां जसो पडलो शाणो जावपा जाय आनी मुखेलमंत्र्यान हेची जपसाणकाय घेवची. कित्याक दे आर प्लेईंग विथ द लायफ्स ऑफ द पीपल. की ताबडतोब एक कमिटी अपॉयंट करात जी सेफ्टी एस्पेक्ट जो आसा तेजे बद्दल जपणूकाय घेतली, स्टडी करतली. आनी दुसरी गोष्टी जी मुखेलमंत्र्यान गोंयचे करची की तुमच्यो गाडयो ज्या ज्या गॅरेजींनी वतात त्यो वेवस्थीत रिपेर जाता काय त्यो वता आनी धुवन भायर येता हाजी जपणायकाल घेवची. रिस्क खूब आसा आनी गाडयो ज्यो आतां आसात इनाफ इज इनाफ. ह्यो 30-40 वर्सांच्यो गाडयो ह्यो इमिजिएटली स्क्रॅप करच्यो. दिवाडेचो वावुरपी उद्देजक रोहन हरमलकारान ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचें सॅनिटायझेशन करून घेतलें. ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनांतल्या कांय जाणांक कोरोना बादला. संसर्ग पातळचो न्ही म्हूण ताणें सॅनिटायझेशनाक फुडाकार घेतला. ताणें 6 मातायश पंचायत वाठारांतूय ताणें सॅनिटायझेशन करून घेतलां. जो सोशल वर्कर आसा रोहन हरमलकर दिवाडेचो तो
तेणें अशें ताका कॉल येयलो हांगाच्यान की पुलीस स्टेशन परत थोडे पॉझिटीव केसीस सापडल्या ओल्ड गोवा. सो ताका लागून तेणें इमिजिएटली जे पळय सॅनिटायज करता त्या कंपनीक कॉल करून तेज्या ओनराक आज हे तिसरे खेपो हांगा सॅनिटायझेशन चालू आसा. आनी हेज्या पयलीं 2 वेळा सुद्दां हे पुलीस स्टेशनान आमी सॅनिटायज केल्ले आसा रोहनान, म्हणजे तेज्या स्वताच्या खर्चान. तेणें अशी खुबशी हेज्या पयलीं कामां केल्लीं आसा. सोशल वर्कान तो पयलींच्यानूच आसा. सरपंच सामाद येस मारार आमकां हांगासर पॉझिटीव केस आसा तेन्ना आमी रोहनान आमकां सांगलें की आपण सॅनिटायज करून दिता म्हणून, आनी तेणें मशीन धाडला आनी आमी सॅनिटायज केला. आनी ह्यान पयलीं तेणें विलेज सॅनिटायज केल्ली आनी लोकांचो खूब हेल्प केल्लो. खबरो हांगा चोपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट. Much to study, schools are closed, parents are stressed. No worries, we bring you the best study content from class 1st to 12th. Engaging animation with voice instructions, no internet required, all in just one USB drive for just rupees 2,500 to rupees 4,500 only. For free demo video, call 9822 168979.